मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयची तिनूय वचपांनी आमकां सांगतात की विदेशांची खबर सांगतात आनी विदेशियांक देव आनी जेजू आपणायतात तें सांगतात. देवान अब्राहमा उद्देशी इस्रायल परजा आपली म्हणून वेंचून काडली आनी ह्या इस्रायल परजा सगल्यांक एक देवाचो उजवाड जातली म्हूण देवाची येवजण आसली. पूण काळ बदलता बदलता हें तांचें चिंतप, इस्रायल परजेचें चिंतप हें बदलूंक लागलें आनी तांचें चिंतप अशें जालें की देव फकत आमकांच सोडवण दिवंक आयला आनी दुसऱ्यांचें तो निसंटन करतलो म्हणून हें तांचें चिंतप वांकडें जालें. आनी ती दुसरीं आसात तीं विदेशी आसात तीं कोण जुदेव न्हू तीं तांकां मेळ्ळीं कशीं म्हूण पाचारतालीं, तांकां सुणीं कशीं म्हूण पाचारतालीं. आनी आमी आमच्या पवित्र पुस्तकांत वाचीत जाल्यार आदल्या करारांत देव जायत्या प्रवाद्यांक धाडटा हें चिंतप, हें वागडें चिंतप जें आसलें तें सारकें करूंक. आनी आयजूय पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादे वरवीं असलोच संदेश देव इस्रायल परचेक आनी आमकां सगल्यांक दिता. तो म्हणटा, सोरेस्पराची सेवा करूंक ताच्या पांयां पडटात त्या परक्या मनशांक आनी जीं म्हज्या करारा प्रमाणें जियेतात तांकां तितल्यांकूय म्हजें पवित्र दोंगरार पावयतलो. अशें म्हणून देव जेरुसलेमाचें तें देव मंदीर आसा जीं जुदेव न्हू त्या लोकांक, विदेशी लोकांक भायर येतालीं, देव सांगूंक सोदता की तांकांय तो देव आपलें दार उगडतलो म्हणून. जीं मनशां देवाच्या कायद्या प्रमाणें चलतात, दोळ्याळ्यान चलतात, प्रमाणीकपणान चलतात, तांकां आपूण आपणा लागीं हाडटलो म्हणून देव इसायास प्रवाद्या वरवीं पयल्या वचपान आमकां सांगता. आनी देवाचे दोन गूण म्हणल्यार म्हणल्यार न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण. इस्रायल परजा जायते चाली रिती पाळटाल्यो, पूण न्यायनीत आनी प्रमाणीकपणांत हेंच देवाक चड म्हत्वाचें. हेंच आयज इसायास प्रवादी आमकां ह्या पयल्या वचपान सांगता. दुसऱ्या वचपान देवान आपणाक विदेशांचो धर्मदूत कसो वेंचून काडला म्हूण आयज बागयोन पावलूय आमकां सांगता. बागयोन पावलो जेन्ना जेजूची बरी खबर परगटा आसतना विदेशांनी ती उक्त्या मनान मानून घेतली आनी ताच्या खूद भावांनी जे दुदे भाव आसात ताणें जेजूक मानून घेवंक ना. आनी तो ताका जाय आसलें तो आयज सांगूंक सोदता की तांचेच नाटकायेन हे विदेशी ताणें जेजूक आपणायला, तांचेच नाटकायेन ताका दिसतालें की आपल्या भावूय तेन्ना तरी पूण जेजूचो पाटलाव करीत म्हूण, जेजूक मानून घेवत म्हूण. कित्याक बागयान पावलू एक फारिझेव, एक दोन शास्त्री त्या काळाचो, आनी तो एक हुशार दोन शास्त्री आसलो. ताका सुमूर्त बरे भाशेन येताली, तो तांची चाली रिती बरे भाशेन पाळटालो. आनी जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत येता तो सुमर्ती मुखार जेजूक पयलो जागो दिता आनी हेंच जेजूचो अनुभव तो आपल्या जुदे भावांक आनी विदेशी लोकांक तो दिवंक सोदता. आनी हेंच तो आयच्या दुसऱ्या वचपांतल्यान देवा लागीं मागता ताणें जेजूक मानून घेवंक जाय म्हणून. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू खूद एक विदेशी नगरांत आसा, तीर आनी सिदोनाच्या नगरांत आसा तो. आनी थंय एक विदेशी बायल ताचे लागीं येवन मागता. विदेशी ती जुदेव न्हय ती येवन ताका दाविदाचो पूत म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. पूण आमी आयज पळयल्यार जेजूची वागणूक आमकां वाचल्यार आनी आयकल्या आमी ती पळयल्यार आमकां दिसता की जेजू तिचें आयकना, तिका कान दिना. पयले फावटी ती विचारता तेन्ना तिका कान दिना. दुसरे फावटी जेन्ना शीस विचारतात, शीस म्हणटात, तिका उपकार कर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. तांकांय जेजू जबाब दिवन म्हणटा, आपणाक इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेड्यांक धाडलेलो आसा,
हेंय आयकून होय जबाब आयकून आमकां दिसता जेजू तिका तिची बेपरवा करता म्हणून. पूण ती जेजूची फाट सोडिना आनी जेजूच्या मुखार येवन ती मागता. तरी पसून आनीकूय जेजू बरींच वायट उतरां उलयता आमकां दिसता. मोगाच्या भावान भयणीनो, आज आमी पळयत जाल्यार जेजू ही नाकारता ती फकत ते बायलेचो भावार्थ तपासूंक तो तें करता. आनी ती बायल तें रागान घेवना, रागान ती ताका जाप दिवना. ती आपले खालतीकायेन जेजूक जाप दिता आनी त्या जबाबान जेजूचें काळीज बदलता आनी जेजूय अजाप जाता आनी तिका तेची इच्छा फावो करता. आमचेर आयज आमी नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी देवाचेर आमच्या जिवितांत बरें चलता आसतना देवाचेर भावार्थ धरूंक चड सोंपें. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत जायते त्रास येतात, जायते प्रॉब्लमां येतात, तेन्ना आमी देवाचेर आनी आमकां दिसता देव आमचें आयकोना कशें, तेन्ना आमचो भावार्थ दवरूंक बहुत चड कठीण जाता. तर आयज आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत जायत्यो घडणू उप्रासतल्यो आनी जंय देव आमचो भावार्थ तीरपणान तपासतलो, त्या वेळार आमी निराश जावंक फावना. आमी भावार्थ सोडून दिवंक फावना. मागण्या वरवीं आमी देवाक खालतीर जावन ताचेर भावार्थ दवरूंक आयज आमी वावरुया आनी हेच मिसाच्या बलिदानान आमचें जिवीत देवाच्याच हातांत समर्पुया.